आज आम्ही सकाळच्यान भोंवता इनफॅक्ट आम्ही पणजेच्यान सुरवात केल्ली. पणजे कुमारजुआ करून मागीर सांताक्रुजान परत आयल्लो. चिंबला आणि पर्टिक्युलरली कालापूर म्हणजे सांताक्रुज कॉन्स्टिट्युएन्सी ती तीन पंचायत भाग आसा. एक मेर्शी पंचायत, चिंबल पंचायत आणि कालापूर पंचायत. कालापूर ज्या तरेन वोटिंग सकाळच्यान चल्लें इज व्हेरी व्हेरी गुड रिस्पॉन्स. सरप्रायझिंगली चिंबल इज सारकी फोर्स म्हणजे अशी वोटिंग चल्ल्या की एव्हरी बूथ इज फ्लडेड. एक हांगा तरी कोण लोक ना मेर्शे हांव जेन्ना आज भोंवलो तेन्ना पण पर्टिक्युलरली शिमला आज ज्या तरेन लोक भायर सरल्या आमकांय एक उत्साह निर्माण जाता कारण दॅट मीन्स पीपल आर वोटिंग फॉर चेंज अशें खंय तरी दिसता. तुम्ही जर पणजे पळोवपाक येता पणजे सांताक्रूज तालुक्यात सकाळच्या हांव पळयता चडशे वोटिंग ही सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळोवपाक मेळटा या तिनी पैकी तरी. सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन पर्टिक्युलरली हांवें भरपूर एफर्ट घेतल्या लोकांक कडेन पावपाक, लोकांक कडेन वचपाक आणि लोकांक भायर काडपाकय. आज आमच्यो टीम्स आसा ऑल ओव्हर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी रायट फ्रॉम काकरा टू आमचे वयर रिबांदर वयर पाट आसा पळय थंय पर्यंत आमी लोकांक कोणाक वोट कर तें आज सांगना. आमी फक्त सांगता भायर सर आनी वोट करा. ती टीम आज कंटिन्युअसली वर्क करता. यंग भुरगे 18 जे फर्स्ट टाइम वोटर आसा तांकां आमी सांगला की तांणी कशें वोट करप आनी तांणी लोकांक कशें भायर काडप. दॅट्स वॉट दे आर डुईंग. आतां मेर्शे पर्टिक्युलरली लिटल डॅम्प आसा मातशी पूण द रिजन फॉर दॅम इज दॅट दे डोंट नो वेर टू वोट. अदरवायज मेर्शे पर्टिक्युलरली सम पार्ट्स ऑफ मेर्शे यूज टू वोट स्ट्रॉंगली फॉर बीजेपी बट ह्या पार्ट ते वोटर भायर सरूना. सो हातल्यान तुमकां कळपाचें ते कितें तें कळटलें. तुमकां अजून कितें रिएक्शन आता तुम्ही हे एक रिएक्शन झालं अजून कितें रिएक्शन लोकांकडसून नाही लोकांचे रिएक्शन तुका न्ही पर्टिक्युलरली जेन्ना लोक तुका अशी आमी इलेक्शनां खूब लढे. एक हांवें स्वता लढयलें पण आमी इलेक्शनाच्या प्रोसेसान 25-30 वर्सां जालीं करत आसा. लोकांचो रिस्पॉन्स जो आसा पळय तो जेन्ना ते तुमकां अडकिता पोलिंग बुथार आयलो किंवा हांगा खंय मेळ्ळा तेन्ना अडकिता ज्या तरेन तुमकां ग्रीट करता ज्या तरेन तुमचे कडेन उलयता तातल्यान कळटा की वेर दे आर स्विंगींग. It's just, of course, notional, but experience says it is very strongly in favor of India Alliance as far as this particular constituency is concerned.